खरोखरच आज आमचे डबल इंजिन सरकार एक मोठे काम करीत आसा। आज तुम्ही पळयलां आसतलें आमचा विश्वास की 12 साल विश्वास की मागीर सगळे प्रत्येक आमी आज तुमच्या समोर दवरलेले आसा। खूप आनंद जाता कारण आमचो प्रायम मिनिस्टर एक आतां तुमी कालच पळयलां एक फ्रांसाक गेल्लो आसा, एक बरें काम करीत आसा। तेका लागून जी 12 वर्सां कितें उदरगत जाल्या ही सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान आमी दवरलेली आसा। तेका लागून आमकां अशें तरी दिसता 2047 आमच्या मोदीजीचें जें विजन आसा तें साकार करपाक लागून रात दीस आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने आमकां गोंयांक लागून खूब मदत करीत आसता आनी भरपूर काम करता। आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा 2037 हे गोंय विकसीत जावपाक जाय। प्रत्येक मनशा कडेन म्हाजें घर आसूं की म्हाजो फ्लॅट आसूं एक प्रत्येक जाणाक एक न्याय दिवपाक एक घर दिवपाक हेका लागून खूब आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्या। त्याच्या बद्दल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें कारण डबल इंजिन सरकार आज गोंयांत कशा पद्दतीन उदरगत करता हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। डबल इंजिन सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इलेक्टेड लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर आसात आनी ते प्रधानमंत्री म्हणण्यापेक्षा आपल्याक प्रधान सेवक म्हणून संबोधीत करता आनी ह्या प्रधान सेवक जांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या खातीर हांव गोंयच्या जनतेच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन सगळ्यात पयलीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी स्त्री शक्ती, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा आनी हे सगळें करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूब गरजेचें आसा आनी म्हणूनच अशा पद्दतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतलें, पणजे बस स्टँड आसतलें, मडगांव बस स्टँड आसतलें आनी कुडचड्या बस स्टँड आसतलें। ह्या बस स्टँडाचेर आयज ही एक्झिबिशन लायल्या। एक्झिबिशन लावपाचो उद्देश सरकाराच्या वतीन जी योजना जर आपूण घेवंक ना जाल्यार ती योजना ही सामान्य मनशान घेवची हाज्या खातीर ह्या एक्झिबिशनाचो उद्देश आसा। नो डावट आमी केल्लें काम हें हायलायट करपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय, बट त्याच बरोबर एखादो युवा आसतलो ताणें एखादी जर स्टँडअप स्कीम आसतली, CM स्कॉलरशीप आसतली, अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना घेवपाक जाय। त्यो घेवंक पावूंक ना आसत जाल्यार तें ताका कळपाक जाय। एखादो सिनियर सिटीजन आसत किंवा एखादी विडो पेन्शन आसत हें तेज्या पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यान काम करीत आसा। हांव परत एकदा समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही 4 जाग्यार लायली एक्झिबिशन गोंयच्या सगळ्या जनतेनी विशेष करून युवा हांच्यांनी ही एक्झिबिशन्स पळोवन घेवची। A to Z पोस्टर्स म्हणजे इटसेल्फ एक्सप्लेन करता वॉट मोदीजी हॅज डन फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत आनी प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळे कडले योजना त्यो तेंच्यांनी आमी डिस्प्ले केल्ले आसा। तो तेंच्यांनी पळोवचो, तो तेंच्यांनी तेचो फायदोय घेवचो। हाज्या खातीर परत एकदा 12 वर्साच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता।